नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळयात हेका काबुली चणे म्हणटा नाजाल्यार हरभरे चणे म्हणटात हे पळय। आनी हे शोले करपाक वापरता पळय ते चणे। आनी हेचे न्ही चण्यांचे हांव कितें करतले, बरे भाजयो थोड्योच घालून बरे सुकोसोच रोस करूया, बरो धबधबीत रोस करूया। आनी हो रोस न्ही टेस्टीक बेस्ट लागता। आनी तो करपा खातीर कितें करपाचें, हे चणे हांवें न्ही फुगत घातलेले राती आनी आतां धुले आनी तातूंतलें उदक सगळें काडलें। आतां हितून कितें करपाचें, आतां हेका सगळ्यांक शिटी दिवपाक जाय, एका चण्याक शिटी दिवपाचें, मीठ घालपाचें, उदक घालपाचें आनी कुकरान गॅशीर दवरपाचें। आनी हे आसा पळय हेका मस्काच्यो शेंगो म्हणटा, थोडीं जाणां शेगलाच्यो शेंगो म्हणटात हेका, ड्रम स्टीक हे। हे आसा पळय अर्दोसो बटाट घेतला पळया, थोडोच घेवपाचो, चड घेवंक जायना। हो गाजर एकूच घेतला, असो कट केला। आनी हे अर्दे न्ही केळे घेतला, हरवे पिकूंक ना ते। आनी तातूंत न्ही हे पळय इतलो कांदो घालतली, एकूच धाकटो येदोसो, आनी एक हिरवी मिरची, आनी हो घालतली टमॅटो एक। आतां हे हांवें सगळें उदकान दवरलां, कित्याक तर ते नाजाल्यार काळें पडटा म्हणून। आतां हे पळय हे बरें उदकान घालुया हे पळय, आनी मागीर ते सगळे एकी कडेन उकडुया। गाजर ताज्यो उरल्यो उदकान घालून दवरलेल्यो न्हू, हे पळय मातशें उदक घातिल्लें पळय आनी दवरलेले ताज्यो उरल्यो, ताका लागून बऱ्यो दिसता सुद्दां। आनी चड टायम दवरूंक जायना, आत्तां कट केल्या त्यो। हे पळया, हे हांव कितें करता आतां सेपरेट उकडत घालता आनी टमॅटो भितर घालता। आनी चणे सेपरेट उकडटा, एकीच कडेन उकडले न्ही जाल्यार कितें जातलें, ह्यो भाजयो न्ही सगळ्यो खूब उकडटल्यो, म्हणून हांव सेपरेट मातशी उब लावन उकडटा। एक 5 मिनटां उकडल्यार पुरो हेंकां, बारीकूच आहा न्ही ते कुडके, म्हणून हेतून मीठ इल्लेशें घालपाचें आनी उकडपाचें। आतां हे कुकरान दवरता आनी हे तोपान दवरून उकडून तुमकां दाखयता। हे पळयात, आतां हे चणे उकाळले, हे पळया, हे पळया, तशेंच हे पळयात हे सगळे भाजयो आसल्यो पळय त्यो उकाडल्यो। आतां न्ही आमी वांटण करुया पयलीं तयार, ताका लागून कितें जाय, हे पळय ओली कोथंबीर आमी न्ही मागीर घेतली, मसाले आसा ते मागीर घेतली। आतां सद्या न्ही पयलीं भाजपाचें वांटण आसा पळय तेंच करुया। हे पळय लसूण घेतलें, लसूण मातशी चडशी घेया, आनी आलें घेतलां, कांदो घेतला एकूच आनी हो खडो मसालो घेतला। हो हांव भाजचें ना, हो हांव तळनोच मागीर भितर वांटणान घालतलें। हे पळय इल्लेसो तिखयेचो कुडको घेतला, जाळफळ घेतला, 3 लवंगां घेतल्या, इल्लो 1/2 टेबल स्पून आसता पळय तशी बडेशेप घेतले, आनी चक्री फूल आसा ते 2 पेटल्स घेतले ल्हानूच। हो भाजप ना, हे मागीर घालप तळनो। आनी इल्लीशी आतां ही सोय घेतल्या। आतां हे पळय पॅन दवरला गरम जालें, तातूंत तेल घालुया, आनी पळय लसूण घालुया,
हे पळय हातून आता कांदो घातलो हा. हे पळय एकूच कांदो घेतला. आता हो कांदो जालो. आता तातून न्ही सोय घालुया. आणि आले घालुया आणि भाजूया आता. ही पळया आता ही भाजून जाली. आता पॅनारूच एक 5-10 मिनटां आसून निवून मागीर आमी त्याचे वाटण करूया. आणि आता हो गरम मसालो आसा पळय तो ह्या वाटणान आमी वाट्टली. आता घालुया तो. हे पळया आता तोप दवरला तो तापलो. तातून इल्लेशें तेल घातला, चड घालूंक ना. आणि आता हे वाटण हांवें वाटून हाडलें. आणि हातून हो गरम मसाला बी सगळे घालपाचो. गरम मसाला, लाल तिखट, हळद, 1 पिंच साखर आणि हिंग. आता तो जालो न्ही घातलो. आता बारीक गॅसीर दवरला हे घालपाचें वाटण. आणि कितें करपाचें जाणा, आतां हांवें तेल घातलेलें पळय तेन्नाच न्ही सासवां घालपाची फोण्णां आणि हें घालपाचें करवील. पण आतां न्ही हांव कितें करतलें, सासवां आनी हेजे फोण्ण दितलें पळय ती वयर दिता. ती कशी दिता ती तुमकां दाखयता. आतां न्ही हातून इल्लोसो करवील घालपाचो, बेश्टोच तळनो आं, म्हणजे वास बरो येता. आणि हातून आतां चणे घालपाचे. हे पळया हातून आत्तां हांवें न्ही हे पळय 1 मिनीट जालें भाजयो आत्तां घातल्यो. हे पळया आणि वाटण घातलें न्ही आमी. आणि हांवें त्याच्या पयलीं न्ही एकूच चमचो तेल घेतलेलें फक्त मसाल्या पुरते ते. आणि पट करून हांवें तुमकां मसालो दाखयनासतना घातलो. तातूंत फक्त कांय ना, गरम मसालो आणि तांबडे आणि हळद आसली आणि इल्लोसो हिंग आणि 1 पिंच साखर आमी घालतातूच न्ही ती. आतां कितें करुया, हाका न्ही फोण्ण दिवया. हातूनच दिवया ह्याच पॅनान. हे पळया तेल घातलें. सासवां घालुया. आणि करवील घालुया. तितल्यान हाका न्ही चवी पुरतें मीठ घालुया. कित्याक इल्लेशेंच घातलां हांवें. मीठ घातलेलें आमी ते भाजयेकूय घातलेलें आनी हेकाय घातलें. फक्त वाटणा पुरते थोडेच घातले. आतां झाले. आता हे हातून घालूया आणि धापूया. 1-2 मिनटां अशेंच दवरपाचें आणि जालें. आता हे रेडी टू सर्व. आणि वयर इल्लीशी ओली कोथंबीर पळय घालुया. जालें, रेडी टू सर्व. हे पळया आता हो हरभरे चण्याचो नाजाल्यार शोलेचे चणे म्हणटा तेका
तेजो रोस बरो तातूंत सगळे घातला व्हेजिटेबल्स आनी बरो दबदबीत केला आनी कितलो टेस्टीक जाला आनी तो व्हेजिटेबल्स घातल्या न्ही भितन ताका लागून न्ही भितन व्हेजिटेबलांचो वास गेला पळय मिक्स जाला तेका लागून तेका टेस्ट आनीक आयल्या आनी अशीच टेस्ट न्ही खूब बरी लागता ताका लागून मुद्दामूच तुमी असो मुद्दाम करून घरा पळयात खायात बऱ्या पुरयो बीन दवरल्या पळयात खायात आनी म्हाका लायक करा शेअर करा बेल वाजया सबस्क्रायब यादीन करा आनी तुमी तुमचो टायम काढून व्हिडिओ पळयता म्हणून हांव तुमकां खरेंच सांगता मनापासून देव बरें करूं.